केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यातल्यान 3 जाण इश्ट नवे वर्स मनोवपाक 29 तारखेर गोंया आयिल्ले। वागातोर तांणी एका गेस्ट हाऊसात राबितो केल्लो। नवे वर्साच्या आदले दिसा पार्टी करपाक तिगूय इश्ट भायर सरले, मात तातूंतलो एकलो संजय संतोष परतलोच ना। दुसऱ्या दिसा तो बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ ताच्या इश्टांनी हंजून पुलिशेंत नोंद केली। ताचे 3 दिसा उपरांत बिरेस्तारा वागातोर दर्यादेगेर ताची कूड सापडली। मरण पाविल्ल्या कुडीच्या छातयेचेर मार आशिल्ल्या कारणान ताचेर हल्लो जाला आसूये असो दुबाव आसा। पुलिसांनी पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत कूड ताच्या घराब्यांच्या स्वाधीन केली, मात हो अपघात काय घातपात ते अजून स्पष्ट जाले ना। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। नवे वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत आयिल्ले 3 जाण फ्रेंड खंय तरी त्या ग्रुपांतलो एक 19 वर्साचो पिराय आयतारा वागातोर बीच लायनीच्या बॉर्डरीक डेड असो मेळ्ळो। नवे वर्स सेलिब्रेट करपा खातीर ही पंगड जेन्ना गोंयांत आयली तेन्ना वागातोरांतल्या एका गेस्ट हाऊसान हांच्यांनी चेक इन केली। जेन्ना अशें कळ्ळें की न्यू इयर 31 जेन्ना हे तिगूय जाण वागातोरांतल्या एका क्लबान पार्टी खातीर गेल्ले, जेन्ना ही पंगड परत आपल्या रुमा खातीर गेली तेन्ना त्या ग्रुपांतलो एक मिसींग 19 वर्साचो संजय संतोष खंय तरी त्या फ्रेंडा मदीं दिसूंक ना। तेन्ना दुसऱ्या दिसा 1 जानेवारीक त्या पंगडांतल्या दोगा भुरग्यांनी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर मिसींग कंप्लेन रजिस्टर केली। 3 दिसां नंतर जेन्ना अंजुना पुलीस स्टेशनार अशी एक म्हायती मेळ्ळी की वागातोर बिचाच्या बॉर्डरीक एक 19 वर्साचो पिराय हाची डेड बॉडी मेळ्ळी, तेन्ना पेडणेम पुलिसांनी UD रजिस्टर करून ताची फुडली तपास सुरू केली। सोर्सांतल्यान अशें कळटा की हे जे तिगूय जाण न्यू इयर सेलिब्रेट करपा खातीर वागातोरांतल्या एका नायट क्लबान आयिल्ली तेन्नाच खंय तरी हो जो संतोष आसा संजय संतोष तेच्या चेस्टाचेर मारहाणीचे इंजरीज दिसून आयली। नितीन वाल्सन SP नॉर्थ गोंयचो तशेंच पेडणेम पुलीस हाचेर चवकशी करीत आसात। त्याच प्रमाणे ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी बॉडी जी आसा संजय संतोष हाची पोस्टमॉर्टमा खातीर गेल्ली आसा। फुडलो जो तपास आसा ते पेडणेम पुलीस करीत आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा आसा।